देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आज क्रिस्त रायाची दाबाजीक परब. राय वो राजा ह्या उतराक थोडे खोळाये आमी पळोवया. आमकां संवसाराच्या राजांनी आनी क्रिस्त राया भितर जायतो फरक दिसतलो. राजाक राजवडो आसा, जेजूचोय राजवडो आसा. सर्गींचे राजाक प्रजा आसा. जेजूकय प्रजा आसा जांकां तो इश्ट म्हूण पासारता. राजाक सैन्य आसा, जेजू लागीं पासून सैन्य आसा, सिसांची फौज. राजा आपल्या दुस्माना आड झुजता. जेजू वायट, अन्याय, द्वेष, हाल उपाद्र्यांच्या आड झुजता. फरक आसा तो हो: राजा आपल्या परजेचेर राज चलयता, घडयेक तांकां बरें लागूं वा ना लागूं. पूण जेजू आपल्या शिसांक आपलो पाटलाव करूंक आव्हान दिता, ताचो उपोट मोग करता, तांकां परत परत बक्षिता. ताच्या राज्यांत सगल्यांक येवकार आसा. कोणूय केन्नाय ताच्या राजाक भाग घेवंक येता. आपल्या राज्यांत जेजू तुकाय आपयता, रावूंक आपयता. तूं ताचें आमंत्रण आयकून ताच्या राज्यांत भितर सरूंक राजी जातलो. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, भरवशान राव.